नमस्कार येवकार दोनपारच्या खबरांत साहिल नार्वेकरांचे येवकार खबरो विस्तारान महाखाजन दारगळे एका कंटेनराक उजो लागलो. कॅबिन पुराय आसून काबार कंटेनरांतल्यान खंय बेकायदेशीर सोरो तस्करी जातालो. उजो पालोवपी दळान उजो आडपां हाडलो. ड्रायव्हर खंय ट्रक सोडून फुज्जो. पेडणे पुलीस आनी अबकारी खातें सध्या फुडलो तपास करतात. महाखाजन दारगळ एका कंटेनराक उजो लागून कॅबिन पुरायल आसून काबार जाले. कंटेनरांतल्यान खंय बेकायदेशीर सोरो तस्करी जातालो. कंटेनर सोऱ्याच्या बॉक्सांनी भरिल्लो. उजो लागतकच ड्रायव्हर खंय थंयच्यान फुज्जो. उजो पालोवपी दळान उजो आडपां हाडलो. पेडणे पुलीस आनी अबकारी खातें फुडलो तपास करता. कितके मिनटांनी कॉल येयलो? आमकां जवळ 7:48 ट्रकाक काडला म्हणून म्हाका कॉल येयलो. इमिडिएटली आमी टर्न आउट केलो आमचो ग्रूप आनी विथीन 7-8 मिनटां भितर आमी पुलाचेर पावले. पुलाचेर पावले जाल्यार उजो पेट्टालो व्हडलो. कॅबीन गेली गळटाले ते तिथे एल्कोहॉल उडयला. आणि मागीर तितून बोनेटान म्हटल्यार आमी ते लॉक उडले आनी भायर लॉक ओपन केले जाल्यार तितून आमकां लिकराची बॉक्सां आमी इमिडिएटली पुलीस आनी एक्सायजाक कॉन्टॅक्ट केलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 1 मार्च 2027 सावन पुराय देशांत जनगणना केंद्रीय घर मंत्र्यान तशें गॅजेट नोटिफिकेशन जारी केला. जनगणनेत अपवाद लडाख, जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आनी उत्तराखंडाचो. थंय 1 ऑक्टोबर 2026 जनगणना सुरू जातली. सेन्ससाक लागून सारको डाटा मेळटलो. प्लॅनिंगाक लाव जातलो, मुख्यमंत्री सांगता. भारत सरकारान सेन्सस करपा खातीर नोटिफाय केलें. हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी भारत सरकार हांचे कॅबिनेटाचें खूब खूब स्वागत करता की पयले फावटी कास्ट सेन्सस जावचें हें डिक्लेअर केल्लें आनी तें नोटिफाय केलें. मार्च 2027 कास्ट सेन्सस करपा खातीर सुरवात जातली. खरें म्हणजे विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न साकार करपा खातीर हो सेन्सस इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट आनी त्या खातीरच म्हाका दिसता समेस्त सगळ्या लोकांनी हाजें स्वागतूय करपाक जाय. आनी ज्या पद्दतीचो कास्ट सेन्सस जाल्या उपरांत सोशियल इकॉनॉमिकल रिफॉर्म्स करपा खातीर हाजो उपयोग खूब मोठ्या प्रमाणांत जातलो आनी सरकाराक परफॉर्म करपा खातीर हो कास्ट सेन्सस तितकोच उपयोगी ठरतलो. विकसीत भारताचो ध्येय साध्य करपाक आनी अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय हें तत्व पुराय करपा खातीर भारत सरकारच्या हे जाल्ल्या कास्ट सेन्ससाचो हांव स्वागत करतां. आनी निश्चित रित्या एक खरें आसा की विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपा खातीर दीस वील बी वन ऑफ द फावंडेशन हें ठरतलें. गोंयच्या फुडाऱ्या खातीर पक्षाचें अस्तित्व सोंपता जाल्यार पसून आपली तयारी आसा. गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस पक्षांत विलीन करपाच्या प्रश्नाक विजयाचे फॉरवर्ड चिनाल. सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज. विजय हेड ऑन. मडगांव पालिकेक गोवा फॉरवर्ड खंय मडगांव सीट घालतले. फाटोड्डे मॉडल गोंयभर पावोवपाची गरज विजय उलयला. विजयान आपली पार्टी काँग्रेसीक मर्ज करपा जाय आनी काँग्रेसीची लिडरशीप आपल्या हातांत घेवपा जाय जाल्यारच कित तरी फुडें जावपाक शकता. म्हण हाऊ डू यू लुक एट? See, this is also one school of thought of many people. I should lead and all that, but these are hypothetical situations. But do you even feel promise in that idea? See, there is promise in everything. We live in perpetual philosophical No, answer. we live in perpetual hope. Oppositionan जेन्ना आसता आनी चड करून जेन्ना तूं वन मेंबर पार्टी आहा, तूं गोंयचे खातीर तुजें विजन कितें असल्यो वस्तू उलयता. बुलंद आवाज म्हळ्यार कितें तरी विजन घेवन फुडें वता आनी तें विजनाक लोक सपोर्ट करतले आनी सगळे आमी एक जातले हो होप आसता. जें कितें मदीं येता इन्क्लुडींग द फॅक्ट दॅट यू इवन लूक एट युअर आयडेंटिटी बींग इरेज्ड. This suggestion of yours basically means that my identity is going to not exist. अशें पसून means you have to have a wild realm of possibilities which you should consider. You should not throw anything in the dustbin. So I am willing to consider every possibility to see to it that we bring about change. Accepting that we have failed, we have to come together. In that, my role will not be selfish when thinking about unity, when thinking about getting everybody together to bring about a change in Goa.
मडगाव मतदारसंघात फातोर्डा मतदारसंघाबरोबर तुम्ही गोवा फॉरवर्डाच्या झेंड्या खाला म्युनिसिपालिटी इलेक्शन लढयतले. हय थंय युती बिती काय ना. फॉरवर्ड म्हणटा तें नांव आसतलेंच. थंय आतां- काँग्रेसी बरोबर युती बिती काय ना. ती युती बी म्हणटा ती म्हाका फातोर्डान जर मतां घेवंक जाय जाल्यार हांवें ऑन माय ओन आय हॅव टू बी केपेबल ऑफ गेटींग द कावन्सील इन मडगांव म्युनिसिपालिटी. ना जाल्यार फातोर्डा म्हाका मतां घेवपाक कुस्तार जातली. अशें धरया की 11चे 11 पसून फातोर्डा हांव जिखलो जाल्यार कावन्सील म्हजें जातलें हाची गॅरंटी ना, कित्याक थंय 13 जाय. सो दुसरे कडेन म्हाका उबो रावचो पडटाच की हांव मडगांवान कॅन्डिडेट गोवा फॉरवर्ड म्हणून घालतलो. So थंय एक वॉट कुर्तोरी. कुर्तोरी ऑल्सो ऑल द 3 वॉर्ड्स वी विल कॉन्टेस्ट. Is that a beginning of your entry into Margao for assembly? Yes. You can take it as that or you can take it in any which way, but we are going to the people of Margao saying that we are exporting the Fatarda model, which goes by this development by consent, which goes by Mukhyamantryची जन भागीदारी. बोरये पुलाची हालत, पुलार फोंडकुलां पडल्यात, लोखणाचे सळयो वयर सरल्यात, येरादारीक त्रास जाता, फोंडाऱ्यांत लागून ट्रॅफिक जॅम जाता, रस्तो बिजी आशिल्ल्यान आनी पर्यायी रूट नाशिल्ल्यान पुराय बंद करून काम करप परवानगी मेळना. मोठे अपकीर्त घडत म्हूण थळाव्यांक भंय, बेगोबेग दुरुस्ती करची म्हूण मागणी. आम्ही सध्या आसा बोरये पुलार आणि म्हज्या फाटल्यान तुम्ही पळोवपाक शकता की कशा तरेन ह्या बोरये पुलाची सध्या हालत जाल्या. ह्या पुलाचेर जे आमी पळयता की ज्यो रॉड्स घालतात जेन्ना कॉन्क्रिटिंगा टायमार ते रॉड्स हांगासर भायर सरल्यात. बोरये पुलाची सध्या अशा तरेची ही परिस्थिती हांगा जाल्ली आमकां दिसता. आमी पळयता की सरकार नवो पूल बांदता म्हणून सरकारान डिक्लेअर केले, ताज्या मागीर ताजो अलायनमेंटूय जालो, पूण खंय तरी लोक भायर सरले आणि लोकांनी जो अलायनमेंट आसा तो तांकां मान्य ना म्हणून एजिटेशनां जाली. ताज्या मागीर आमी पळयता की सद्याक एक्विजिशन जो प्रोसेस आहा तो सध्या चालू आसा. थोडे जे लोकल्स आसा ते एनजीटीन गेल्या, तांकां हो अलायनमेंट नाका, खाजन लँड आसा थंय म्हणून अशें कळटा. पूण जर आतां सध्या आमी देशभर जर गजाली आयकत जाल्यार आमकां अशें आयकूंक कळटा की खंय तरी ब्रिज पडलो जावं कसलो इन्सिडंट जालो. फाटींच जो कारवार जो ब्रिज आशिल्लो तो पडिल्लो, पूण ताज्या मागीर गोंयान अशी स्थिती निर्माण जावपाक जायना. म्हणून म्हाका दिसता सरकारान बेगीनच्या बेगीन जो कम्युनिकेशन गॅप आसा सरकारा मदीं आनी जे लोक एनजीटीन गेल्या जावं जे लोक एजिटेशन करता, जो अलायनमेंट सध्या नव्या बोरये पुला खातीर जाला तेजे खातीर तांच्या भितर जो कम्युनिकेशन आसा तो बेगीनच्या बेगीन जावपा जाय. कारण अशें करून लोकांक हांगा त्रास जावपाक शकता, व्हडली दुर्घटना हांगा जावपाक शकता. तांकां हांगासर क्लोजर परमिशन मेळना ह्या पुलाचेर, कारण हो एक बिजी असो ब्रिज आसा बोरयेचो आनी तांकां क्लोजर परमिशन मेळना. कारण जर हांगासर तांकां पुराय काम करतले जाल्यार तो ब्रिज कंप्लीट बंद करपाची गरज आसा. पूण कारण हो मेन रूट असलेल्या कारणान तांकां ते परमिशन सद्याक मेळना. पळोवंक शकता आमी कशा तरेचो हो बिजी रूट आसा, गाडयो कितल्यो ह्या रस्त्यान क्रॉस जाता ते आमी पळोवपाक शकता. बेगीनच्या बेगीन तोडगो हो जावंकूच जाय आनी फामाद असो हो बोरयेचो पूल आनी खंयच्या वायट गजाली खातीर फामाद आनी जावचो न्हू, ही जतनाय घेवपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर हांव स्वप्नील तारी. झिरो वॉटर बिल स्किमीचो फायदो घेवन कांय जाणांनी 4-4 मीटर लायले, ताका लागून स्कीम बंद केली. मुख्यमंत्री उलयलो, लोकांक पिवपाचें उदक पावोवंक सरकार दर क्युबिक लिटराक 20 रुपया खर्च करता, पूण लोकांक फक्त 4 रुपयान लायता. सांतांत्रे उदका प्रकल्पाच्या उक्तावणाचे कार्यावळीक मुख्यमंत्री उलयलो. आतां हर घर फायबराचें टार्गेट. झिरो वॉटर बिल येवजणेचो फायदो घेवन कांय जाणांनी 4-4 मीटर लायले, ताका लागून ही येवजण बंद केली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. उदकाचे बाबतीत आमकां जो 40% लॉस जाता तो लॉस आमकां कमी करून 20%चेर हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. बऱ्याच जाणांक एकदां खबर ना की आमी जे उदक बेश्टेच काडून फुकट मेळटा ते तुमच्या नळांतल्यान घरान धाडिना. उदक आमकां जे तयार करपाक इट इज एप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट इज 20 रुपीज. 20 रुपया आमकां लागता 1 लिटर उदीक तयार करपाक. 20 रुपया तुमकां कशें पडटा खबर आहा? कशें पडटा पर लिटर, पर क्युबिक लिटर कशें पडटा? ऑन एन एवरेज पयलीं तर आमी फुकट दिताले 40% लोकांक, आतां फुकट बंद केले. खबर आहा न्ही? फुकट कित्याक बंद केले? लोक मिसयूज करपाक लागलो उदकाचो. 4-4 मीटर घेवपाक लागले आनी त्या उदकाचो मिसयूज करपाक तेंच्यांनी सुरवात केलो. आतां ऑन एन एवरेज म्हाका दिसता 3 ते 4 रुपया पडटा. म्हणजे आमी 20 रुपयान उदीक
तयार करता आनी 4 रुपयान लोकांक दिता. 16 रुपया तेजी कॉस्ट. हांव इंजिनियराचे पयशे आनी पायपलायनीचे सांगना, उदक प्रोडक्शनाचेच सांगता. हर घर जल जाल्या उपरांत आतां हर घर फायबराची मोख. आमची फुडली स्कीम कित्याक खबर आहा तुमकां? हर घर फायबर. आज जी भुरग्यांक इंटरनेट लागता त्या भुरग्यांक प्रत्येकाच्या घरात प्रत्येकाक इंटरनेट कनेक्टिविटी मेळची म्हणून हर घर फायबराचेर आमी आतां काम करीत आसा. आनी तें काम करपा खातीर सपोर्ट आमकां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचो आसा. म्हणून गांवांतल्या सगळ्या लोकांक सगळ्यो सुविधा दिवच्यो ताच्या खातीर आमचें सरकार सातत्यात काम करीत आसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. धारबांदोडेच्या प्रतापनगर जाल्ल्या नेण्टे चलयेच्या खुनाच्या प्रकरणात फोंड्या पुलिसांनी एकल्या अटक केल्या. कर्नाटकाचो दुबावी संजय केविनाक चौकशी जाल्ल्या. एका हॉटेलात CCTV फुटेजांत ती कॅप्चर जाल्ली. चलयेची वळख अजून पटोवना. रानात कूड सापडलेल्या उपरांत 24 वरां भितर एकल्याक धरलो. चलयेच्या गळ्याक खंय कट मार्क आसा. काल जो मर्डर जाल्लो हांगासर प्रतापनगर धारबांदोडे हांगासर आनी जे चलयेची जो मर्डर जाल्लो तेजी वळख पटोनासली, पण जेन्ना पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन केलें आनी जेन्ना कर्नाटका आनी च्या भायलो खंय तरी मनीस येवन ते मर्डर केलें आनी तें चली जें आहा तें भिंगर गोमती अशें म्हणून कळटकूर पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन करतकूर तांकां एक CCTVचेर एक फुटेज मेळ्ळी ज्या हॉटेलांत ती रावल्ली च्या पिवपाक आनी थंय तेजी त्या चलयेची वळख पटली आनी त्याच प्रमाणे जो आरोपी आहा तेजें तोंड त्या CCTVचेर दिसलें आनी पुलिसांक एक क्ल्यू मेळ्ळो आनी तेज्या उपरांत पुलिसांनी तो क्ल्यू धरून जो आरोपी आहा संजय केविन रावपी कर्नाटका हेका राती धरलो आनी आतां ताका जस्ट मेडिकलाक हाडून जे केविनान हे कृत्य कित्याक लागून केलें हेच्या विशीं पुलीस सगळी चवकशी करतले आनी तेज्या उपरांत सविस्तर आमकां म्हायती मेळटली. प्रुडंटा खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू. किवे चिऱ्याचे खणीत बुडून पुलीस कॉन्स्टेबल आकाश नायक सोंपलो. पर्वरीच्या ग्रुपा बरोबर तो खंय खणी पिवपाक गेल्लो. रावपी पर्वरीचोच. कळटा ते म्हायती प्रमाण खण खंय 10 फूट खोल आसा. फायर ब्रिगेडीन खंय पुलिसांचे स्वाधीन केला. पुलीस चवकशी करता. तिये चिऱ्याच्या खणीत बुडून पुलीस कॉन्स्टेबल आकाश नायक सोंपलो. तो पर्वरीचो रावपी. इश्टा वांगडा खंय खणीत पिवपाक उतरिल्लो. 10 जाणांचो गट पिवपाक गेल्ले. तातूंतले 2 जाण खंय पुलीस. संडे सो नॉन वर्किंग डे सो आमचे 6 वरां सुमार सांची इविनिंग कॉल आयला की 1 पर्सन ड्रॉन इन द वॉटरफॉल नियर सिरसे पंचायत. सो लोकल पंच आनी आमचो एक फायर फायटर हांगा म्हापसाचो की तो थंयच डिसायडींग करतालो. सो एक्झॅक्ट लोकेशन आमकां तेंच्यांनी दिलें. इमिडिएटली विथ हेल्प ऑफ द एंकर्स वी आर यूज 2 एंकर्स. सो हांव एक आनी म्हाजो फायर फायटर 2 एंकर आमी मारले एट अ टायम. सो म्हाज्या एंकराक तो इमिडिएटली लागलो आनी ताका आमी इमिडिएटली ताका रेस्क्यू केलो आनी हँड ओवर द PSI पलवाळे जाधव फॉर फर्दर इन्क्वायरी तेचे कडेन हँड ओवर केलो. सो तेजें नांव बी कितें कळ्ळां? तेजें नांव आसा आकाश सुरेश नायक. अशें कळोन येयला की तो वर्कींग इन पुलीस कॉन्स्टेबल इन पुलीस स्टेशन. तो थंय फ्रेंड्सां वांगडा गेल्लो. तेजे फ्रेंड्स आनी लोकल कांय तरी लोक आसले. सो ते संडे मजा करया. मजा करया म्हणून काय जालां तो सारकी आतल्यान प्लेस सडनली लोकांची ह्या ना ते ये वचप अशें कांय ना. सारकें दोंगर हिलीच्या मदीं आसा ते दोंगर कटराच्या मदीं आसा. थंय आमकां तेजे रेस्क्यू ऑपरेशन केल्या उपरांत तेची बॉडी फायंड आवट जाली. एक्चुअली कितें तेजें ब्युटिफिकेशन कितें करचें आसलें सिरसे पंचायती अंडर म्हणजे कितें स्टॉप जालें आसलें. आमचे लोकला कडल्यान आमकां कळ्ळें अशें कितें तें ब्युटिफिकेशन करपाचें आसलें. कितें खण ती? एक्चुअली म्हाका ती खण कशी दिसता पण घरो आमी जो मारलो एंकर जो मारला तो जवळ जवळ 11 फूट साधारण खोल आसा. म्हणजे 4-4.5 मिटर खोल आसा. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. काणकोणा PWDचे कचेरेंत नळ चालू उरून काणकोणा शेतकी खात्याच्या कचेरेंत उदक भरलें. फायली आनी लॅपटॉप प्रिंटरांत उदक. शेतकी खात्याच्या वयर फ्लोरार PWDचें ऑफिस. थंयचो स्टाफ खंय शुक्रारान नळ चालू दवरूनच गेलो. 2 दीस खंय सुटी आशिल्ल्यान PWD ऑफिसांत उदक भरून सकयल शेतकी खात्याच्या पावलें. बार्देसांतल्या कायसू वाठारांत लोकांचे उदकाचे हाल म्हूण एका वाटेन बातम्यो येतात जाल्यार दुसऱ्या वाटेन काणकोणा PWDच्या कचेरेंत 24 वरां उदक. शुक्रारा स्टाफान कचेरेंतलो नळ चालूच दवरलो. उपरांत 2 दीस सुटी.
सोमारा मेरेन PWD कचेरेत भरून उदक सकयल्या फ्लोरार शेतकीय खात्याच्या कचेरेत पावले. थंयच्यो फायली, लॅपटॉप आनी प्रिंटरूय फुगलो. ह्याच संकुलां काणकोणची जायतीं सरकारी ऑफिसां आसा, मामलेदार ऑफिस आसा, डेप्टी कलेक्टर ऑफिस आसा, तशेंच 3री माळयेचेर जें आसा PWDचे वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आसा. वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाक कितें घडलें की शुक्राराक कोणे तरी नळ चालू दवरलो आनी शेनवार आयतार सुटयेचो दीस आशिल्ले कारणान तो नळाचें उदक चालू उरलें. PWD त्यांच्या वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटान उदक भरलें पूण तें उदक देंवन सकयल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक येयलें. दिसता वयर उदक भरलें आसतलें फर्स्ट ह्या सेकंड फ्लोराचेर, थंयच्यान व्हांवून तें सकयल देंवलां आनी आमचे खुबशे एक लॅपटॉप डॅमेज जाला, एक प्रिंटर डॅमेज जाला, तशें आमचे खुबशे फायली आमचे एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शनाचे अकाउंट्साचे फायली डॅमेज जाला. बरोबर आमचे जे सबसिडी केसीस आसा तेजे बीन फायली खुबशे डॅमेज जाला. कृषी कार्डाचे फायली आसता ते सुद्दां आमकां मेनटेन करून दवरपा जाय, कित्याक आमकां इन्फॉर्मेशन आमचे कडेन उरपा जाय न्ही. तें इन्फॉर्मेशन आमी मागीर फाल्यां कोणी मागल्यार दिवपाक शकना इन केस अश्यो डॅमेज जाली जाल्यार. त्यांचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान तें उदक देंवन थंयच्यो तेंच्यो त्यो फायली आशिल्ल्यो त्यो उदकान भिजल्यो. तशेंच लॅपटॉप, प्रिंटर हितून भितर उदक गेल्लें आसा. मोठ्या प्रमाणात तांकां लुकसाण जाल्लें आसा. स्टुडंटां खातीर काणकोणच्यान भबेज पोरचा. मांद्रे पुताचो 50 वर्सां पिरायेच्या आवयचेर कोयत्याचो हल्लो. खाजगी कारण आवय खंय थापटायली खोटायली. कोयत्याचे तकलेर मानेर घाव. आवय बऱ्यान साल्वार. तिणें पुलिशेक कागाळ घाल्या उपरांत मांद्रे पुलिसांनी पूत शेखर पाटीलाक उखल्लो. हल्ल्यात नेमकें कारण कळना. तपास चल्ला. आमी आसात पेडणे पुलीस स्टेशनार आसात. आगरवाडा पेडणे हांगा एक इन्सिडंट घडल्या. हे जे कंप्लेंटन आसा सुषमा कलंगूटकर हांच्यांनी कंप्लेंट रजिस्टर केल्लेली आसा मांद्रे पुलीस स्टेशनार. एकाच चल्यान आपल्या आवयचेर अटॅक करून तिचेर चॉपर घेवन वार केल्ले आसात, अटॅक केल्ले आसा आनी गळ्या कडेन मागीर छाती कडेन आनी हेर जाग्यार तांणी वार केल्ले आसा. सद्या तेची ट्रिटमेंटा खातीर GMCन एडमीट केल्ले आसात. मांद्रे PI गिरेंद्र नायक आनी तेंची फूल टीम जी आसा ह्या ज्या चंद्रशेखर पाटील हाका सद्या ताब्यान घेतलेले आसात, अरेस्ट केल्ले आसा आनी फुडली जी इन्वेस्टिगेशन आसा सद्या सुरू आसा. आनी एकंदर हे इशू कित्या खातीर जाले आनी काय कारण आशिल्ले ते आपल्या आवयचेर तांणी हे अटॅक करपाक लागले हे अजून गुपीत आसा. सद्या तेचेर इन्वेस्टिगेशन सुरू आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. राणा हक्क कायद्याची फायली तडीक लावंक 21 जुनाक खासा ग्रामसभा दवरले. नोडल अधिकारी सांगता ते प्रमाण ग्रामसभेक मंजुरी मेळ्ळे उपरांत उपजिल्लोधिकारी पावंड्यार उरिल्ले फायली क्लियर करतले. उपरांत सनत 19 डिसेंबरा मेरेन सगळे क्लियर. 10,000चे 2,000 सध्या क्लियर. फॉरेस्ट्री एक्टान 2,000+ केसी आसा. 10,136 एक्झॅक्ट व्हॅल्यू सांगतले जाल्यार. आनी तातूंत 2 प्रकारचे क्लेम्स, इंडिव्हिज्युअल क्लेम्स आनी कम्युनिटी क्लेम्स. सो इंडिव्हिज्युअल क्लेम्सा भितर ट्रायबल आनी नॉन ट्रायबल म्हणजे OTFD म्हणटात तांकां, अदर ट्रायबल फॉरेस्ट ड्वेलर्स. सो पुराय अश्यो 10,000+ केसी आसात आनी ऑलरेडी 1,000+1,007 सनदी ऑलरेडी दिल्ल्यो आसात. 949 रिजेक्ट जाल्ले आसात वेगळ्या वेगळ्या कारणां खातीर. रिजेक्शन मोस्टली ज्यो जाल्यात, ज्यो मोस्ट ऑफ द क्लेम्स आशिल्ल्यो त्यो रेव्हेन्यू लँडार आशिल्ल्यो, थंय फॉरेस्टान पडनाशिल्लो. अशेय लोकांनी कांय क्लेमी घातिल्ल्यो त्यो रिजेक्ट जाल्या. 14 तारखेक जो फाटीं 14 तारीख जाली 2 दीस पयलीं कॅम्प करात म्हणून सगळे डेप्युटी कलेक्टर्स हांगा तुमच्या तालुका लेवलाचेर कॅम्प करात. आनी हो कॅम्प स्पेसिफिकली कित्याक आशिल्लो अशें नजरेन आयलें की खुबश्यो फायली स्पॉट व्हेरिफिकेशन जाला आनी तेजे नंतर ज्यो ग्रामसभेक वचपाक जाय त्यो वचूनात. कारणां कितें की थोडे जाण सांगपाक ते डॉक्युमेंट्स थोडे इनकम्प्लीट आसात. हें काम कंप्लीट करपाक स्पेशल कॅम्प दवरलेलो. फॉरेस्ट ग्रामसभा जी आसा न्ही ताच्या खातीर स्पेशल ग्रामसभा दवरपाक लायल्या. फॉरेस्ट रायट एक्टाचेरूच स्पेशल ग्रामसभा घे म्हणून सांगल्या. CM सराच्या डायरेक्शनाच्या नंतर पंचायत डायरेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें की स्पेशल जी 21 तारीख जातली ती फक्त स्पेशली ह्यो क्लेम्स घेवपाक आनी ते क्लेम्स अप्रूव करपाक. ते सगळे तेजी पडताळणी करून ताजे पेपर वर्क चेक करून क्लेम चेक करून ते ग्रामसभेन अप्रूवल दिल्या नंतरच ती फुडें वचूं शकता फायल. म्हणटकीर नाजाल्यार ती फुडें वचना. म्हणून स्पेशल ग्रामसभा जर 21 तारखेक जुनाक जाली रोखडेच 8 दिसांनी डेप्युटी कलेक्टर लेवलाक तो घेवं शकता आनी त्यो अप्रूव दिवचे म्हणजे एक 15-20 दिसांनी त्यो फायली सगळ्यो ज्यो ग्रामसभा अप्रूव जातल्यो फायली त्यो फायली नक्कीच 15 ते 20 दिसांनी 2 मिटिंगी घेवन त्यो सगळ्यो क्लियर करू शकता स्टेट लेवलाक करतात. आनी एक आशिल्लें की थोडे लोक येयना. सो समज कोणी येयना जेंचे क्लेम्स आसा जाल्यार तेंचे पोस्टपोन जातले. तेंचे जावपाक मातसो टायम लागतलो. कशें आसा आतां पळय स्पॉट व्हेरिफिकेशनाक येवप. सपोज तुवें तुजी क्लेम घातल्या
एक माझी 5,000 स्क्वेअर फीट जमीन आसा म्हूण क्लेम घातल्या आनी ती दाखोवपाक जर येना स्पॉट व्हेरिफाय तो येत ना दाखयतलो कोण प्रॉपर्टी खंयची ती गव्हर्मेंट सर्वंट किंवा गव्हर्मेंट काय वचून ती तुजी खंयची प्रॉपर्टी म्हणून आमकां खबर ना ताका एकदां नोटीस वता दोनदां वता जर तो येना मागीर ताका अशें धरले वतले की तो ताका क्लेमान इंट्रस्ट ना दाखोवपाक ती मागीर रिजेक्शनाक वतली. बेतोड्या रस्त्यार वॉलेस फॅक्टरी लागसार 3 गाडयांचो अपघात. एक रिक्षा, स्कूटर आणि मोटार. 8 वर्सांची चलयेक मार लागला. ताका हॉस्पिटलांत व्हेला. चलयेचो बापूय खंय ताका टू व्हिलरीन सोडपा वतालो. वाटेर अपकिर्त. कार ड्रायव्हर म्हणटा रिक्षावाल्यान खंय रॉंग सायडीन आयलो. बेतोडा रस्त्यार 3 गाडयांचो अपघात. स्कूटरीर आशिल्ल्या 8 वर्साच्या चलयेक दुखापत जाला. ताका खंय उपचाराक हॉस्पिटलांत व्हेला. हांव येतालो फोंड्या वचपाक आणि असो वयतालो रिक्षा रिक्षा मागीर रॉंग सायडीच्यान येयलो ते एक्सिसाक ओव्हरटेक मारपा वचोन तेणी येवन डायरेक्ट ती म्हाका मारली. हांव रस्त्यार आहा म्हाज्या रस्त्यार हाडून डायरेक्ट मारली असो परतेलो तो म्हाज्या गाडयेचेरूच पडलो तो. टू व्हिलर कोणा लागला मार आता ते चेडूक लागला बारीक चेडूक हितून पॅसेंजर आशिल्ले तेंका हांवें पयलीं गाडी ताका देंवयलो हा देंवन मागीर तेंका काडलो भायर. मागीर खंय वयतालो तूं आठ पिशानाचे न्हितालो चेडवा आतां मार लागला ताका मला आयडी नेला तेका. आयडी नेला हय हय तू कितें अकस्मात रिक्षा येयली फुड्यान काय कितें तो कोणाची मिस्टेक रिक्षा पळय इतली भायल्यान रिक्षा पळय कशी गेली चिकू मरे. ओवरटेक करताले. हय. ओके ती ओके अशी वयताली आनी हांव तसोच वतालो ती गाडी येयली न्ही रे ती गाडी पळय खंयची आहा ती. चलयेक चड मार लागला मातशें लागला आयडी नेला. आयडी नेला. बेतोडा रस्त्या आयल्यान आनी हितूर एक रिक्षा एक 4 व्हिलर आनी एक 2 व्हिलर इनवॉल्ड आहा. तितूर जी 2 व्हिलर आसा ती जो बापूय आपल्या चेडवाक ट्युशनाक घेवन वयतालो आनी अकस्मात हो एक्सिडेंट जाल्ल्या कारणान ते चलयेक बरोच मार लागला आनी ते चली आहा ताका सद्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्ले आसा. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर तुमी बुलेटिन इतल्याच सोंपता. हे बुलेटिन पळोवंक मेळटलें प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक, टाटा प्ले ॲप, GOT ॲप. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.